नमस्कार. मडगावच्या म्युनिसिपालिटीन आमच्या मडगावच्या गार्डनान 2 स्टोरेड बिल्डिंग बांदपाचो टेंडर GSIDCच्या थ्रू काढलो आणि त्या टेंडराचो ओपनिंग 30 मार्चाक आशिल्लो. आम्ही ताच्या मदीं GSIDCक वचून मेमोरेंडम दिले आणि तांकां सांगले की जितले पर्यंत तुम्ही आमकां हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिना, गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां येना, तितले पर्यंत तुम्ही हो टेंडर ओपनिंग प्रोसेस होल्डार दवरचो म्हणून. आता ताचें कितें जालें तें आमकां अजून पर्यंत कांयच खबर ना. आमी ह्या बाबतींत RTI फायल केल्या आणि जेन्ना आमच्या प्रश्नाची उत्तरां आमकां मेळटली तेन्ना आमी ताचेर स्टडी करून सगळ्या मडगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें कितें स्टेप आसा तो घेतले. आमचे जे मडगांवचें गार्डन आसा ताका प्रत्येक मडगांवकाराचोच न्ही जाल्यार सगळ्या गोंयभरच्या लोकांचो एक इमोशनल कनेक्ट आसा आणि हो कनेक्ट तोडपाचो सध्या प्रयत्न चालू आसा. ह्या गार्डनाक एक आयकॉनिक आणि हेरिटेज व्हॅल्यू आसा आणि तो प्रिजर्व करून दवरपाची, राखून दवरपाची जबाबदारी आमच्या सगळ्या मडगांवकारांची आणि गोंयभरच्या लोकांची आसा. ही प्रिजर्व करून दवरपाक आणि राखून दवरपा खातीर मडगांवच्या आवाजाक तुमच्या आवाजाची गरज आसा. हांव सगळ्यांकडे, म्हज्या समेस्त गोंयकारांकडे आणि मडगांवकारांकडे हांव हात जोडून विनंती करता की तुमी 1 मिनटाचो व्हिडिओ काडचो आणि आमकां धाडचो आणि आमकां ह्या गार्डनाची, जे आमचे मडगांवकाराचें गार्डन आसा, ताजी एक इमोशनल, आयकॉनिक आणि हेरिटेज आयडेंटिटी मेंटेन करून दवरपा खातीर, प्रिजर्व करून दवरपा खातीर आणि राखून दवरपा खातीर मदत करचे. तुम्ही तुमचो व्हिडिओ ह्या नंबराचेर आमकां फॉरवर्ड करचो 7499358266.